नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो केपेकार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातात तरणाट्याक जाग्यारूच मरण एकलो गंभीर जखमी परत एक फावट कळंगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक घेतलो कळंगूट पुलीस स्टेशनाचो ताबो कायदो आनी सुवेवस्था हाताभायर गेल्ल्यान कळंगूटच्या निरीक्षकाची केल्ली बदली आपेवाळा प्रियोळच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचें आयज दाखोवन लुटले म्हाड्डोळ पुलिसेन एके बायलेक केली अटक तपास सुरू हरवळे पंचायतीचेर परतून मुख्यमंत्र्यांचे वर्चस्व पाचवी समर्थक उमेदवार जैतिवंत जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोट वेंचणुकेत सोनू वेळीप जिखलो थिवेकारांचो खासगी विद्यापीठाक तांबडो बावटो खासगी विद्यापीठ नाका ग्रामसभेत मोठ्या संख्येन एकठांय थिवेकारांनी जाहीर केली आपली भूमिका खासगी विद्यापीठाड एकमतान थारावूय संमत आणि थिवे फाटोफाट कुडचिऱ्याय लोक प्रस्तावित कोयरा प्रकल्पात ठाम आयतारा एकठांय येत प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो विरोध सातेरीक घाले गाराणे आता खबरो विस्तारान केपें स्कॉडा कार आणि 3 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें अब्दुल बादशाह अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा जाल्यार सुफियान शेख हाका गंभीर दुखापत जाल्या थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठाड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भूमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या पळयात आता व्हडले भुरगे येतले शिकतले एक टायम आमचे सांगले की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल होय थोड्यांक वळून कितें सांगलें तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटलीं पण हांव एक अशें एक काम सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना येयले आसा आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता कोमुनिदाद कमिटीन हे केलें की 45 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर न्यूट्रिशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर कशें जाता हें आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचोर रावतात थिंचोर ती खंय वेतली तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतली ताचें तें कांयच चिंतप ना हांवें आयकलां दोगा मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपल्याच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देर कमिशन प्लस 2% कमिशन आमच्या लोकांक फोटोन हे पयशे घेवन खंय वेतली ती द पीपल ऑफ थिवी हॅव रियलायज्ड that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed.
it's going to be scrapped out. Okay, the chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are floodlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतलें लागता जाल्यार तेची स्वेस्ट खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेची स्वेस्ट खंय वयतली, इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा, आमी गांवांत आमी युनिव्हर्सिटी आतां आमी हॅपी आसा, कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा, तो डॉनबॉस्कोचें एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो, थोडी 10 जमीन सोदतालो, ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे थिवी कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसतली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना, बोडये, सिरसय, कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना, उदीक तांकां वयतले आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक गाराणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे, नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. याद पडरा पत्र आसा की ताका बाळाचं नाव काय पडलं त्यांना पूर्वी त्या पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आणि ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणटे आनी पोरजांनी तेंचे हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आणि त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा. आणि त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर करता. आणि आमच्या गांवांतल्या कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पडटा तेन्ना आमी सगळे एक जावन कचरो भायर टाकपाक उदक करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी घडलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचे 12 जाण आयज ही घाण आमचे तुमकां हे आसूंक जायना. आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता. ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रास पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना. आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका. नाका आम्ही शिवनाथ महादेव गांवकर आम्ही आता ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आता थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक लढोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव दिल्लें आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आणि ही करून दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले ते करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जर हांगासर ह्या मंदिरात केळबा बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबा सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प
हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगनासतना करता म्हणून केळबाई मायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. गोंय हे सन सी आनी सँड हाका लागून फामाद आसा, पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो. 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचो उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो. अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम यहाँ पे गोवा में ये स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप हम प्राप्त कर सके और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी सुविधा को देखना और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना और एक इंक्लूसिव भारत, इंक्लूसिव गोवा करने के लिए हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हम मेहनत लेंगे. भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके आए. आपको पहले मैं बधाई देता हूँ आपको यहाँ तक आने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने खुद के खर्चे बनाकर यहाँ पे आए हैं और अगली बार आप यहाँ यही से इससे भी बड़ा त्योहार हम मनाए, बड़ा युवा इवेंट हम मनाएंगे. इसीलिए मैं एक ही कहता हूँ, गोवा फेमस 3 चीजों के लिए है. एक है सी, एक है सन और तीसरी है हमारे सैंड, सी सैंड. और उसी के में चौथा यस आ रहा है वो स्पोर्ट्स है, 4 यस. और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे है जिन्होंने इतना बढ़िया नेशनल गेम्स यहाँ पे परफॉर्म किया है और सब तरीके से सब दुनिया ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है. The world has congratulated the Honorable Sports Minister of Goa for organizing a beautiful national games. आज तक जिस तरीके से कभी भी नहीं हुआ उतने मात्रा पे उन्होंने नेशनल गेम्स को यहाँ पे परफॉर्म किया था. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो, मागीर रस्त्याचे दलदल जाता, तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. आतां खरें मडी रोड जाता, आमी फोटो सुद्दां पळयले, आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन, आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता. तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सफर जावचो, गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो, कामगारांचो प्रश्न सुटचो, हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी उपस्थित केल्या. आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे IDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन, ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या हितून चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा. आनी जो टायमींग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना, हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना, ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे सारमानस टू माडोळा जंक्शन आसा पळय, त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता, डस्ट जाता, लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा, तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्ले आसा. आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात, आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगला? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवां आनी सुण्यांक लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केल्ली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी हांगसर घेतले आसा. मेन म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसून आमी दोन डीसी जावं आनी आमचे दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली. पूण ह्या ग्रामसभेक आमी 20 ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीन आमी उलयलें आतां आनी तेणी पळय तें कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. कोणाक काराबून प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचे तिस्कार आसा गवळी एरियेंतले तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा गवळी तेतून काडपाचें सजेशन घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना, फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें. आनी 2-3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिल्लें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले, परत रिक्षा भोंवयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका, तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा, अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो, स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा. ते बरोबर आमी ते आनी पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायअप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. आपेवाळा प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस ताकून 14 लाखांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिसांनी पूजा नायक हिच्या आड गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केली. पळोवया पुऱ्या बातमी. राज्यात विंगड प्रकाराच्या गुन्यांवांनी वाड जाल्या. दर दिसाक चोरी, खून, अपहरण सारखे गंभीर गुन्यांव घडपाक लागल्यात. तातल्या तातूंत राज्यात बेरोजगारी वाडिल्ल्यान आता सरकारी नोकरेचे हायस ताकून पयशे लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. आपेवाळा प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखवून 14 लाख रुपयांची तोपी घाली. या सगळ्या प्रकरणात माड्डोळ पोलिसांनी पूजा नायक ह्या बायले आड गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केल्या. अटक केल्ले दुबावीत बायलेन हेर जायत्या जाणांक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दिवन तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याची माहिती पुलीस चौकशे वेळार मुखार आयली. ताका लागून आनीक कागाळी येवपाची शक्यताय वाडल्या. आपेवाळा प्रियोच्या गुरुदास गोविंद गावडे हांच्या एका पुताक कनिश्ठ अभियंतो जाल्यार दुसऱ्या पुताक LDCची नोकरी दिवपा खातीर दुबावीत बायलेन वट्ट 14 लाख रुपये घेतिल्ले. फाटल्या कांय वर्सां सावन त्या दोगांय तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दुबावीत बायल दिताली. मात अजूनय सरकारी नोकरी दिवंक नाशिल्ल्यान शेनवारा राती गुरुदास गावडे आनी माड्डोळ पुलीस स्टेशनार वचून तिचे आड कागाळ केली. पुलिसांनी दुबावीत बायले आड गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा सकाळी तिका ताब्यात घेतली. चौकशी केले उपरांत ते बायलेक अटक केली. बायलेन फाटल्या कांय वर्सां सावन खुबश्या जाणांकडल्यान पयशे घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिल्यात. तशेंच तिणे अशे आनीक कांय जाणांकडल्यान नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन पयशे घेतिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सध्या माड्डोळ पोलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुटबण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागूनय कुटबण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो, पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें. हय
हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया कॉलेरा आनी व्हेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला आनीक आमी खंयच्याच बिझनस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडलें आनी लास्ट टायम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट जाता तेका लागून सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर गांवच्यांक आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकूच जाय सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची दिस वॉज अ स्ट्रक्चर आज बोवाळ जावपा कारण कितें बोवाळ जावपा कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तेंचेर भययल्लो आसा आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात एक बरो इश्यू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी आमी कुडकोण जेटीचेर सीएमान विजीट केले आनी तेदोणाक एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हणून सांगिल्लें थिंगा कुडकोणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो तो ते खबर आहा एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा तेकाय बीन सेटबॅक ना काय ना हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपा दिले म्हाका दिसता हे लिगली हे कंटिन्यू चालू आहा अशें करून आतां ही हिस्ट्री कॅटल आहा थिंगा आतां वेली हिस्ट्री कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशना धाडपाचें लँड एक्वायर करपाचें आनी थिंगा एक आंबेली आनी वेली हे बोगले पंचायत आहा आनी जॉयंट आहा सो थिंगा एक कॅटल पावंड घालपाचें जावपाक शकता प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा प्लस थिंगा उदक वता आनी हांव एक वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता वर्स जालें कांय ना कांयच एक्शन ना आनी म्हाका दिसता आमचे ग्राम सभाक आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा म्हणून आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना केटल फोंड आयला केटल फोंड आमकां तेमी म्हणपाक लागले गोरवां तुमचे आमचे डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तेंका एक लेटर कोतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें की तेंकां डिस्कशन ते आमी सांगताले तेका आमी एक डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले आनी MDR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक तेन्ना आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करूं म्हणून आनी आतां आमी लेटर कोतली गुगलाचेर एक्चुली ते गुगलाचेर तो रस्त्यान दाखयला मुंड्या पाटून वेगळी वेबसायट ती दाखयला तो आतां आमी हांकां लेटर बी कोतलें आनी गुगल मॅपाचें आसलें आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर हळडणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तशेंच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो No private jetties in private land to be allowed. आयतारा हळडणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तशेंच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तशेंच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले Gramsabha was very peaceful. And there was one issue which they had brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts are looking after it. Concerned parties have gone to the court. Notices are shown. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court and whatever it is the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha. Normal drainages, cleaning of roads and so इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर that the structure is come during my tenure. What has happened, there are approved plans during EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली सायट इन्स्पेक्शन काडलें ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट
इट वॉज ऑलरेडी इशूड सो इट बिकम अ मॉकरी ऑफ तेणें कितें करून दवरलें कारण तें आमकां खबर ना आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयल्या म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पाना हांगा भितर तें उलयता नॉट रिक्वायर्ड हे आतां आरटीआयच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला लेट हिम कम टू नो आनी ताचे बरोबर रावले पळय थोडे लोक ताची घरची आहा ते इशू करपाक हावज नंबर सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी प्लॅन इज अप्रूव्ड ड्युरींग द EHN नंबर इश्यू and उलटे मागीर it is not fair. So that's why I didn't bother to reply and all. I said in the right forum, Gram Sabha when the matter came, taka jana sangla tu present had the meeting. Matter ended there only. So we realized that this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to, basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and he's repairing. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें? जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना बट दे आर सेइंग नो परमिशन शूड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कम्युनिदाद लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच बट एक्झिस्टींग ज्यो आहा तिंचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आल्दोणकार देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर टुरिजम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात